प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेची गोयात 100% अंमलबजावणी करतले अशी गोंय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच ह्यान फुडें गोंयांत खासगी क्षेत्रांत काम करपी बायलांक कदंबा वशीत अर्दी तिकेट आसतली अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली। पणजे जाल्ले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। अवघे जरी आज 150-200 मोजकेच इंडस्ट्रियलिस्ट जर हांगा आसत इन युअर इंडस्ट्री असोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, MSME असोसिएशन ह्या सगळ्या असोसिएशनांनी इनिशिएटिव्ह घेवची आणि हांवें सांगिल्ले कोड्स आणि PM विकसित भारत रोजगार योजना, EPFO आणि ESIs हांच्यो सगळ्यो स्किमी सगळ्या पर्यंत दिवपाचो। खूबशे फावटी म्हणजे ल्हान ल्हान हांकां हाचो बेनिफिट्स चड मेळूं शकता म्हणून हांवें म्हटलां की आमी थोड्या दिसाच्या भितर इट इज एन हाफ टिकेट फॉर द वुमन हू आर वर्किंग इन द प्रायवेट सेक्टर्स लॉन्च करपाचें आसा ऑलरेडी। म्हाका दिसता आमच्या कदंबान लॉन्च केल्याय बी दिसता, म्हाका सारकें याद ना, रिव्ह्यू घेवपाक पावूंक ना। प्रायवेट सेक्टरात जितकी जाणां लेडीज काम करतात ताच्या खातीर हाफ टिकेट सिस्टम आमच्या कदंबातल्यान आमी लॉन्च करपाचें आसा, सो दॅट इट वील बेनिफीट फॉर देम, चडांत चड वुमन एम्पावरमेंट जावचें।